नमस्कार. आईच्या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्याक येवकार. किती चल्ला गोंयभर किती घडटा हाजेर आमी नदर मारतले. पण आज आमचे गेस्ट आसात ते शेळ मेळावली सावन. आमचे बरोबर आसात शुभम शिवोलकार, मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलनाचे को कन्व्हेनर. गांवच्या लोकांचो मूड म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सुद्धा काल पळयला. कित्या खातीर हो मूड आनी फुडें कितें? शुभम, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल गोंयच्या जनतेक सांगपा खातीर की IIT म्हणटकीर सगळ्यांक बरें दिसता, जाल्यार ह्या बरे गजालीचो गांवांक विरोध कित्याक? व्हॉट आर द मेन रिजन्स? या शुभम. सगळ्या आधी सगळ्यांक मेळावच्या वतीन आणि हांव शुभम शिवोलकराच्या वतीन सगळ्यांक नमस्कार. आज म्हाका संधी दिल्या कारणान पयली प्रुडंटाचे हांव आभार मानता सगळ्यां पयलीं. आणि मूड हो IIT खरी ही बरीच इन्स्टिट्यूट हांव मानता स्वता. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीन आपलेलो भुरगो BTech केला हांवें. बट आज IITक नाकारच्या येवजी आमचो लँड रायट्स हाजेर चड विचार करता सगळे. की कित्येक वर्षां जाली लिबरेशन आसून आतां पर्यंत आमकां जो मेन मुद्दो आसा लँड रायट्स तो दिवंक ना. सो हाजेर चड एक्चुअली विचार चल्ला आणि हाजेच खातीर लोक इवन काल CMA कडेन हेच म्हणटात की पयलीं आमच्या जाग्या नांवार करून दियात. IIT हो फुडलो विचार. इवन जी डेव्हलपमेंट म्हणटात, CMAन येवन म्हटलें की तुमचे डेव्हलपमेंट जातले, ह्या भशेन त्या भशेन तुमकां कामां लागतली, अनेक गजाली सांगल्यो. लोक म्हणटा की कामां नाका कांय नाका, आमी म्हणटात आत्मनिर्भर जातले कशें की शेतां भाटां करून. आणि सगळ्यांक खबर आसा की इंडियेची मेजर GDP आसा ही शेतां भाटां म्हटल्यार एग्रीकल्चराचेर डिपेंडंट आसा आणि आशिल्ली बी. सो एखाद्या आमकां समज जो जागो आमच्या नांवार करून दिलो जाल्यार ताचें लोन घेवप तेय बी परतून गव्हर्मेंटाक फायदो जातलो. म्हटल्यार म्हणटात इकॉनॉमिक ग्रोथ जातलो तातूंतय बीन. जाग्याच्या नांवाचेरसून घेतले ताजेर एग्रीकल्चर करपाक लागतले. गोय गव्हर्मेंटान जी स्किमी घेतल्या त्यो लाभकारक जातल्यो. हे सगळे विचार करून गांवचे लोक म्हणटात, खास करून जी बायलां आसा ती म्हणटा की आमकां IIT नाका, आमचे जागे आमच्या नांवार करून दियात. एक जो मुद्दो येता शुभम तो म्हळ्यार जागो आसा आनी जाग्याच्या लोकांक गोंयकारांक कळपा खातीर कितली लोकांचो जागो आसा थंय, सरकाराची जमीन कितली आसा ह्या 10 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर, गांवची लोकांची जमीन कितली आसा आणि तुमकां जमीन जर तुमच्या नांवार करपाची जाली जाल्यार कशी जाय? ओके, सरळ सरळ म्हटल्यार न्ही पुराय 70रीचो इश्यू खरो जावन आसा. आयज मेळावली मातशे सायडीक काडून हांव 70रीचेच उलयता पयलीं की मेजॉरिटी CM ज्या भशेन सदांच म्हणटा की 100% म्हणटा ते, हांव म्हणटा की अरावंड 80% लोकांचे जागे आसा पळय जे लोक आपले पॉझेशनान आसा म्हणटा, आपले जे कसून खाल्ल्या म्हणटा, पूण तेंच्या नांवार ना ते खरे, ते सरकाराच्या नांवार लागला. आणि अशें म्हणू शकता की एखाद्या खंय तरी सर्वे डिपार्टमेंट चुकला त्या टायमार 71 आसून जे सर्वे केलो थंय चुकल्या म्हणून गव्हर्मेंटाच्या नांवार लागला. सो लोकांच्या नांवारच नाही, इवन लोक रावतात ते सुद्धा जागे सरकाराच्याच नांवार आसा. सो अशी परिस्थिती कितलो जागो आसा आउट ऑफ दिस टोटल जमीन जी IIT खातीर म्हणटा आणि मार्क केल्या, तातूंतलो कितलो जागो आसा जो लोकांक आपलो जागो आपूण ती रोयता किंवा आपली घर आसा अशें दिसता, आणि कितलो जागो सरकाराचो? व्हॉट इज द रेशिओ? तातूंत भितर न्ही आतां आर्ग्युमेंट वर्क चालू आसा. अजून पर्यंत आमकां कळटा की जे टोटल 13,82,000 कितें तरी आसा तातूंतले अरावंड 4 to 5 lakhs कितें तरी आसा. तातूंतलो 2 lakhs आलवारा आमच्या हातीन ऑलरेडी आसा आणि बाकी अप्रोच केल्लो आसा. सो लक्षांत हे घेवंक जाय की आलवारा जेन्ना म्हणटात की ते पोर्चुगीजान स्वता दिल्लेली आशिल्ली जागा कसपा खातीर, तांच्या नांवार सजावन गेल्लो. आणि आता लोक ताच्या नंतर सुद्धा जेंका दिवंक ना ते अशें ना की तेंचे जागे न्हय, ते तेंचेच जागे, पण त्या गव्हर्मेंटान म्हळ्यार पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान तेंका कितें तरी डॉक्युमेंटेशन करून दिवंक नाशिल्लें. खरें आतां लिबरेट जाल्या कारणान आमी म्हणटा की लिबरेट जाल्या, पण आमी खरें लिबरेट जावना 70रीचे लोक तरी आनी मेळावलीचे लोक. सो जे 10 लाख एरिया आसा न्ही तातूंतलो सगळोच जागो गव्हर्मेंटाचोच लागला एज पर 114. पण प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेले जाल्यार अजुनूय लोकांच्याच ताब्यान आसा तो. म्हळ्यार लोक कसून खाता म्हणजे लोकांचोच जागो तो. एक शुभम मुख्यमंत्री काल सांगतात की
जे कितें आसा ते लोकांक विचारून करतले. आणि समजा फाल्यां हो जमनीचो इश्यू समजा सोडयलो सरकारान, जाल्यारय तुमचो आयआयटीक विरोध आसतलो. आता ताज्या नंतर व्हडलो प्रश्न म्हटल्यार एक माझ्याच खातीर न्ही, सीएमा खातीर न्ही, पुराय जनते खातीर, की तुम्ही खरेंच रान मारून, लोकांची शेतां मारून, लोकांचे काजी मारून आयआयटी करपाक दितले? आज दुसऱ्याचेर बळी येयल्या म्हणून कोण हय म्हणटले, एखाद्या कोण खरोच आसलो जाल्यार. पण म्हाका दिसना, कित्याक आमी ग्रीन रेव्होल्युशन म्हणटा, क्लायमेट चेंज म्हणटा, अनेक गजाल्यो आसा ताजेर खूब उलयता. पण आज जी खरीच जी इतली वर्सां 100 वर्सांसून तेच्या आदी काळासून आसा, जी झाडां आसा ताका मारून समज आमी खरेंच आयआयटी करपाक वताले, गरजेचे खंय गरजेचे न्हय. आतां खंय तरी एज्युकेशन सिस्टमानूय बदलाव हाडूंक जाय अशें म्हाका दिसता. एखादे जागे हडप करून आयआयटी करप हें खरें न्हय. एक गजाल म्हाका सांग शुभम, की आयआयटीचो जेन्ना मुद्दो येता आनी ज्या वेळार हें आंदोलन सुरवात जाली त्या वेळारच जर सरकार आणि लोकां मदीं जर एक संवाद जर प्रस्थापीत जाल्लो, आज जे चडार पडला प्रकरण तशें पडटा आशिल्लें काय सुरवातीक हो प्रश्न जो आसा तो सामंजस्यान मिटोवपा जातालो? आता ते कशें आसा, त्या काळाची गजाल ती. आता सहजपणे सांगपाकूय खूब कठीण आसा. आता जे खरें कितें चालू आसा हें खरें, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी म्हणटा तें आतां घडल्या. आता तें जावंक ना तशें पळोवपाक गेल्यार लिबरेशन आसा आतां पर्यंत आमच्या नांवारच जागे करून म्हणटा दिवंक ना. शुभम, हांव म्हणटा की आंदोलनाक जेन्ना सुरवात जाली, इनिशियली जेन्ना कळ्ळें की आयआयटी येता म्हणून, त्या टायमारच जर सरकार इंटरव्हीन जाल्लें आनी जर एक डायलॉग प्रस्थापीत केल्लो, कारण सुरवातीक ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने परिस्थिती अशी आशिल्ली की तुमी तुमची भुमिका मांडटात आणि सरकार सांगता की ना आमी आयकुची ना कोणाची, आमी करतलेच, आमकां जायच ती 70 भितर, ही जी भाशा आशिल्ली ह्या भाशेक लागून प्रकरण चडार पडलें काय कितें? तुमकां खरेंच सांगपाचें म्हटल्यार नोव्हेंबरान केन्ना तरी पंचायतीन तेन्ना आमचे गांवचे लोक ग्राम सभा जाली थंय गेल्ले, सुमारे 25-30 जाण आशिल्ले. तांच्यांनी सरळ प्रश्न केलो की आयआयटी म्हळ्यार कितें आणि कित्या खातीर आमकां कशी लाभकारी आसा आणि पुराय जनतेक कशी लाभकारी आसा. तो अजून पर्यंत प्रश्नाचं उत्तर दिवना. आणि उत्तर दिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना सुद्दां होच आन्सर आसलो आशिल्लो. कित्याक हांव स्वता जेन्ना गोंयच्या भायर शिकपा आशिल्लो, गोंयान आयलो, म्हाका विचारलें लोकांन की बाबा हें आयआयटी कितें, आनी जेन्ना म्हाका म्हटलें हांवें आमच्या बरोबर जे शिकलेले भुरगे तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी लोकांक सांगलें की बाबा आयआयटी कशी बऱ्याक आनी कशें कितें कितें जावंक शकतलें, तेन्ना तेंच्यांनी सरळ म्हणलें की आमकां नाका. जाल्यार हाजो सहज आन्सर आसा की तेन्नाय ना म्हणटले आशिल्ले. लास्ट म्हाका शुभम एकच गजाल विचारपाक जाय, आता तुमची भूमिका कितें? कारण सरकार म्हणटा की अजून पर्यंत डायलॉग करया, डिस्कशन करया, चर्चा करया, कारण अल्टिमेटली चर्चा, डायलॉग, डिस्कशन जर जावपाक जाय जाल्यार दोन्ही वटेच्यान एक मवाळ आणि सामंजस्याची भूमिका घेवप गरजेचें असता. काल जर परिस्थिती पळयली जाल्यार गांवच्या लोकांचे म्हणणें ठाम आसा, त्या पोझिशना भितर बदल जावपाक शकता चर्चा बी करून, काय चर्चा डायलॉग हे आता निष्फळ सारखे? व्हॉट आय एम सेइंग इज लायक कॅबिनेट घेतली आणि देवाचो जागो तो काढलो म्हणटा, कळ्ळें न्ही. आता देवळाचो जागो काडून आमकां कॅरेट दाखयता जाल्यार म्हाका दिसता की अशे सगळे लोकांचे जागे आसा ते तेंच्या नांवार करून दिवंक शकता. इतलो रायट आसता म्हणून आता दाखोवन दिलो तांच्यांनी. तो म्हणटा ते की गव्हर्मेंटाचोच जागो आशिल्लो. समज इतलें सहज आसा जाल्यार लोकांचे पयलीं कितें आसा मत ते जाणा जावन घेयात न्ही. लोकशाही म्हणटा, लोकशाहीन लोकांचे आयकून घेयात, मागीर लोकशाही म्हणुया आमी. म्हजे तरी अशें म्हणण्याचें प्रश्न हो आसा की चर्चा करपाक स्कोप आसा काय कितें? कारण सरकार म्हणटा चर्चा करया, गांवचे लोक म्हणटात की आयआयटीचेर चर्चाच नाका, आमकां नाका. चर्चा करपाचीच जाल्यार जमीन आमच्या नांवाचेर करपा विशीं चर्चा करया. इज दॅट द पोझिशन? आयआयटीचेर आज चर्चा जावपाक शकता काय जायना? देर इज नो स्कोप. त्या जाग्याचेर समज आयआयटी हाडपाक सोदता जाल्यार अवश्य करपाक दिवचे ना अशें थंयच्या बायलांचे आनी सगळ्यांचेच मत आसा. सो म्हाका दिसता की एखाद्या आनीक जितलो प्रयत्न करता तितले लोक आपले ठाम आसा की आयआयटी ही मेळावली तरी नाका, जाय जाल्यार आनी खंय बरो जागो धरून ज्या जाग्यार लोकांक त्रास न करता आणि झाडां वनां न मरता अशा जाग्यार व्हरात म्हणून.
सो सद्याक ज्या जाग्याचेर सरकारान प्रस्ताव दवरला त्या जाग्याचेर IIT हाडपाची चर्चा सुद्धा जावपाक शकना. दॅट इज ना द पोझिशन. हय सरळपणे ना. आणि लोक हे लोकांचेच डायरेक्टली उलोवप आसत की आमचे जागे आमच्या नांवार करून दियात. या थँक्स अ लॉट शुभम. थँक्स अ लॉट Thank फॉर you. जॉईनिंग विथ अस. म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार गांवच्या लोकांच्या तोंडांतल्यान ह्या विशयाची विस्कटावणी जावची हो आमचो उद्देश आशिल्लो. आनी शुभमा सारक्या भुरग्यांनी येवन ती विस्कटावणी केल्या. वस्तुस्थिती कितें आहा तुमचे कडेन दवरल्या. बरोबर कितें चूक कितें हाजेर चर्चा करया. मुखार आनीक दीस आसात, आनीकय लोक येतले ह्या शोचेर आनी आमी ताजेर उलोवया. बट वस्तुस्थिती गांवांतली कितें, जेन्ना मुख्यमंत्री गांवा भितर वता परत येता, एक गजाल गांवचे लोक सांगतात IITचेर चर्चा ना म्हणून. बाकीचे कितें उलोवया, IITचेर चर्चा ना. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट क्रुशल थिंग दॅट इज कमिंग आउट ऑफ दीस डिस्कशन. हांव थंयच्यान मुखार वता. आमचो सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आमचे बरोबर आसा. आनी हायकोर्टाचो एक महत्वाची ऑर्डर सद्याक आमकां आयकूं येता की जाल्या. कांय वेळा भितर हांव मुकेशा म्हऱ्यान वता कारण इट्स अ व्हेरी व्हेरी क्रुशल ऑर्डर रिगार्डिंग मोलें. वॉट आर द डिटेल्स ऑफ दॅट ऑर्डर ती आमी मुकेशा कडच्यान जाणून घेवया. बिफोर दॅट हांव विक्रमा म्हऱ्यान वता, वास्को, मागीर मडगांव या. देन आय विल गो टू मुकेश. विक्रम, व्हेरी क्विकली कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सर वास्कोची कोविड तर केस आम्ही प्रतिदीस आयकता की भरपूर कमी आसा. वी आर वेल बिलो दी 250 मार्क्स. वास्को UHC अंडर 117 आसा. कासावली एकदम कमी जाता, म्हणजे 40 सुमार एक्टिव्ह केसेस दाखयता. कुठ्ठाळी 97 दाखयता. दुसरी मुखेल गजाल म्हणटा ती सर वास्को फिश मार्केटाचो एक प्रोजेक्ट खंय तरी जायते दीस जाले खंय तरी ताका आडखळ्यो येताल्यो. आणि जे नुस्तेकार वेंडर आशिल्ले ते सांगताले की आमकां ओनरशीप डॉक्युमेंट पळोवपाक जाय की हो जागो कोणाचो. आणि 14 फायनान्साचे ट्रान्सफर केल्ल्या पैशांचो हाका युटिलायज करूंक मेळटा काय ना. सो ताका लागून आयज एक बरी व्हडली मिटींग जाली. एक जॉयंट मिटींग जाली. मामलेदार आशिल्ले, डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले, चेअरपर्सन आशिल्लो, चीफ ऑफिसर आशिल्ले, सगळे खारवी भाव आशिल्ले. आणि तांच्यांनी डॉक्युमेंट्स मागले. आता म्युन्सिपालिटी म्हणटा की हे जे डॉक्युमेंट्स आसा, म्हणजे जो जागो आसा फिश मार्केटाचो तो खंय तांचे कडेन फॉर्म डी आसा, पूण तांचो जो फिश वेंडरचो एडवोकेट आसा तो म्हणटा की फॉर्म डी इज नॉट दी ओनरशीप डॉक्युमेंट. सो म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलां की दिस लँड बिलोंग टू अ कपल. तांकां भुरगीं नाशिल्लीं आनी तांच्यांनी म्युन्सिपालिटी गिफ्ट डीड केल्या. सो तांच्यांनी जे नुस्तेकार भाव आसा तांच्यांनी सांगलां की आमकां ते डॉक्युमेंट दाखोवचे. फायनान्स जे कमिशनान वेदर यू कॅन युटिलायज दीस ओन्ली फॉर वॉर्ड्स ऑर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हो आमकां डॉक्युमेंट दिवचो आणि ताजे मागीर आमी मुखार सरूंक शकता. म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन सांगता सर की हे डॉक्युमेंट जे आसा आयज सांजे मेरेन दितले आणि 10 दिसां भितर सर हो मार्केटाचे ते डेमोलिश करून पयली एक टेम्पररी शेड बांदतले. हे नुस्तेकारांक जे आसा ताका टेम्पररी शेडान भितर बसयतले आणि मागीर तो मार्केट बांदपाक चालू करतले. मार्केट बांदपाक तांचे म्हणणें आसा की म्युन्सिपालिटीचे 1.5 ते 2 वर्सां भितर एक बरो वेल टू डू मार्केट विथ ऑल द फॅसिलिटीज. तांकां टॉयलेट सद्याक मार्केटान टॉयलेट ना. तर मातशें घाण आसता, डिलॅपिडेट कंडिशन आसता, पावस पडल्यार उदक भितर येता. सो ते सगळें चिकचिक जाता. सो बरो एक मार्केट, बरो क्लास, बेस्ट ऑफ दी इन्फ्रास्ट्रक्चर घालून तो बरो एक मार्केट करचो अशें म्युन्सिपालिटीन सांगलां. आनी एक गजाल म्हणटा ती सद्या सर आमी आयकूंक येता की सगळे कडेन एक प्रोटेस्ट चालू आसा, म्हणजे अगेन्स्ट डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स. सो खंय तरी सर आयज जेन्ना हांव एक ओलेन्शो सिमोसा कडेन उलयतालो, म्हाका आयज तो मेळ्ळो. ही इज दी जनरल सेक्रेटरी फॉर GRE. तांचें म्हणणें आसा की जे मातांनी सालदाना आसा आणि तांणी हाजे पयलीं एक जायती एजिटेशनां केल्ली आणि तांच्या एजिटेशना खातीर वेगळे कायदे नॉट ओन्ली इन गोवा बट इवन अक्रॉस इंडिया. जेन्ना तांणी 1976 जुवारीचेर कायदो एजिटेशन केलें, दॅट टायम द लॉ फॉर क्लिनलीनेस इन वॉटर, म्हणजे ते हे उदकाचे तांचे कायदे नॅशनल लेवल जाले. सो खंय तरी गोवा गव्हर्नमेंटान हे जे मातांनी चलताना आसा इज बिकम एन इन्स्पिरेशन. लोकांनी तांचे इन्स्पिरेशन घेवन भायर सरचे आणि खंय तरी गोवा गव्हर्नमेंटान एक स्ट्रॉंग केस करून लेट मातांनी सालदानाक एक भारत रत्न दिवपाचो एक प्रयत्न करपाचो अशी तांची मागणी आसा. दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को. हांव थंयच्यान वता मडगांव. सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो, कितें आसा तुमचे अपडेट? सर आयज सालसेटीन सर 52 नव्यो केसी मेळ्ळ्या. केसीस वायज सर विलेज वायज सांगचे म्हणल्यार आख्या एक केस, पेनावली एक केस, करमोणा एक केस, कोलवा सर 4 केसी मेळ्ळ्या, कुंकोली 2 केसी, कुडतोरी 1 केस, दवली 3 केसी, फातोड्डा 8 केसी, गोगड हाऊसिंग बोर्ड 3 केसी, माजोड्डा 1 केस, मारगांव 15 केसी, नावेली 3 केसी, नुवे 2 केसी, उडमडामोड 1 केस, सांवजेदे एरियल 1 केस, वारका 2 केस आणि वेर्ना 1 केस. सो हेल्थ सेंटर वायज सांगचे म्हणल्यार मारगांव सर 228 केसीस आहा, कुंकोली सर 37 केसीस आहा,
कणसावली 40 आहा, चिंचिणी 30 आहा, कुडतोरी 90 आहा आणि लोतोली 43 जाल्यार नावेली 40 केसीस आहा. तर तशेंच बाकीचे अपडेट सांगचे जाल्यार गोंयचो एकवट आनी गोंयांत कोडचो नाका आणि सर ह्या दिसांनी कलेक्टरान मेमोरेंडम दिवन कलेक्टराक मागला जे ताणें रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाक लागून कामाक परमिशन दिलां ते तेणी रिवोक करचें म्हण कित्याक रेल्वे तेंचे प्रमाणे साउथ वेस्ट रेल्वे दे आर वायोलेटिंग द परमिशन दॅट इज गिवन दे डोंट हॅव द परमिशन फ्रॉम द पंचायत. तशें ते म्हणटा देर आर issues related to the land. They are saying that the land is not acquired by railways. सर तशेंच सर आयज बेनावलीचो MLA चर्चिल आलेमांव हाणें आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोवोरमेंटा लागीं मागलां जे इश्यू चलता आतां डबल ट्रॅकिंग जावं कोल ट्रान्सपोर्टेशन हाचो आनी गोवोरमेंटा लागीं ताणें मागलां हे डबल ट्रॅकिंग बंद करचें तशेंच गोंयांत कोड हाडचो न्हू कित्याक इट इज नॉट इन फेवर ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. तर ही जाली सालसेताची अपडेट. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता, रोखडोच परत येता. ताजे उपरांत आमी मुकेशा म्हऱ्या वतले ऑन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू ऑन मोलेच्या बाबतींत, मोलेच्या प्रकल्पाच्या बाबतींत हायकोर्टाची ऑर्डर आयल्या. कितें ती ऑर्डर? डोंट गो एनीवेयर. रोखडेच परत येता. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार. हांव स्ट्रेट अवे आमचो सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमारा म्हऱ्या वता आणि किती आहा ही हायकोर्टाची ऑर्डर मोल्याच्या बाबतीत ताजे डिटेल्स कितें मुकेशा कडच्यान जाणून घेवया. मुकेश, गो अहेड, टेल अस व्हॉट हॅपन्ड. Pramod, first thing is that we are not allowed to attend the High Court hearing because every proceeding are going on through video conferencing. This hearing was held yesterday. Whatever I have learned from my sources that when the matter was heard, the petitioner Goa Foundation bring into notice to the High Court that the electricity project is going on. Work of electricity project is going on at Molem. But the company, respondent company, told the High Court that they will not commence any work till the further order till next date of hearing. So hearing will be in the first week of December. So as per the statement given by the company itself, it seems that work has been stopped. But we are waiting for the High Court's order, which is not uploaded till now. But one thing is for sure that in the electricity project, the work has been stored because Goa Foundation produced some photograph before the High Court saying that the work is continuously going on when the matter is sub judice before the High Court. So, of course, we have seen on the ground also that work was going on. But now the company has given assurance that they will not work, they will stop every work. So, though Goa Foundation is demanding, petitioner is demanding to restore the land, it is not going to be happen soon. But one thing is very much sure that work has been put on hold. And we will get some more details once the order is uploaded by the High Court. Pramod. So right now, Mukesh, just to clear things out, the order, the proceedings were only related to the power project. As far as the other two projects are concerned, they are not in the ambit of this petition. No, those issues are also there, but when the hearing happened yesterday, so this matter was argued by both the parties and this matter had come. So other matters is part of this petition, but again, particularly work of her power project was going on high speed. Other works are on slow pace, we can say, or it has been stopped as of now. But that work was going on. So petitioner concern was that project only. So as of now, it is clear that it will not go ahead till the further order of the court or further next date of hearing. Pramod. या थँक्स अ लॉट मुकेश. म्हाका दिसता लोकांक एकच क्लियर करतात की पॉवर प्रोजेक्टाची जी कंपनी आसा ताणीच सांगला की जो मेरेन हायकोर्टाच्या प्रोसिडिंग्साचो निकाल येना तो मेरेन आमी काम बंद दवरता म्हणून.
एज फार एज बाकीचे 2 प्रोजेक्ट आसात तांची काम एटलीस्ट मोल्या अभयारण्या भितर तितल्या गतीन सुरू जाल्ली ना. ऑन द कॉन्ट्ररी गोंया भितर डबल ट्रॅकिंगाचे काम नेटान सुरू जालां, जाका लागून लोक विरोध करपाक लागल्यात, दिसान दीस बोवाळ जावपाक लागला. सो एक पावर ट्रान्समिशनाचे काम हे अभयारण्याक सुरू जाल्लें, डबल ट्रॅकिंगाचे काम हे गोंया भितर सुरू जालां. सो दिस इज द थिंग. हांव थंयच्यान मुखार आतां लौकिका मरे. लौकीक आमचो चीफ रिपोर्टर आमचे बरोबर आहा. लौकीक कितें अपडेट? प्रमोद, पणजे व्हडलीशी अपडेट काय ना. आज हेची अपडेट दिता. सीएमाचे फंक्शन्स खूप आसले, पण ती पणजे नसली साऊथ गोवा असली. तेणी आतापर्यंत 4 कितली फंक्शन्स केल्या साऊथ गोवा. एक्चुअली तेणी कुंकळेच्यान स्टार्ट केली फंक्शन्स. काणकोण तेजी 2 फंक्शनां जाली. कुंकळे तेवटेन तेणी सावली डॅमाचो जो कॅनल आहा तो क्लीन करपाचो, जसो तेंच्यांनी हांगासर साळान केल्लो तसोच मनरेगा अंडर लोकल लोकांक घेवन तो डिसिटींग करपाचो, निवळ करपाचो ते केलें. तेजे उपरांत तेंचें फेलिसिटेशन जालें काणकोणान तेवटेन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी तेजे पंचायत आमदार सगळ्यांनी मेळोन. तेजे उपरांत तेणी काणकोणा एक एग्रीकल्चराचें ऑफिस तेजी पांयभरणी केली. तेजे उपरांत आतां एक फंक्शन चालू आसलें, तेणी एक रायस मिल फॅक्टरीचें हें केलां. म्हणजे फाउंडेशन स्टोनाचे ते पापड आनी फोव बी करतले आसतली. सो हितून सगळे भितर स्टेटमेंट तेजे आयकपाक गेल्यार स्टेटमेंटाचो फोकस आसलो स्वयंपूर्ण गजाली त्या लोकल त्या तालुक्यांनी वचून एकदा म्हणल्यार ते मांडटा. तेंच्यांनी मोलेच्या विशयाक टच केलो की आमी तेंचें सरकार म्हणपाक लागलो की खूब फुडले विजन दवरून डेव्हलपमेंटाची कामां करता, ताका विरोध जावपाक लागलो. ओपोजिशना कडेन विरोध करपाक आनी कांय विजय नाशिल्ल्यान तेच्या प्रोजेक्टांक विरोध करप नाका ते विरोध करप चल्ला. दुसरे वटेन तेणी एके वटेन आनी एक टोन मारलो की मोल्या खंय उरलें आनी लंडन खंय उरलें. त्या प्रोजेक्टाक विरोध कित्याक ते भायल्यान जे गोंयकार भायर जे रावता थंयच्यान ऑनलायन जे विरोध करता, तेंचे कमेंट्स येता सरकाराक, तेजेरूय टोन मारलो. ते सांगता आसतना तेणी आनी एक अनाउन्समेंट केली की स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान पंचायत लेवलाचेर जे कोण अपंगूळ आहा, कोणाचे पांय सारके ना, कोणाक चलपाक जायना, कोणाक आयकपाक येना, ताका जे कानाचे मशीन जाय, कोणाक व्हीलचॅरी जाय, ज्यो सरकार फेसिलिटी प्रोवायड करता, पण ते अजून ग्राउंड लेवलाचेर थोडे कडेन पावना. त्यो एके म्हयन्या भितर गोंयान एकूय असो मनीस उरचो ना म्हटल्यार तेणी की ताका व्हीलचॅर वा त्या कानाचे मशीन आयकुपाचें मेळना. असो एकूय मनीस अख्ख्या पंचायतींनी पंचांक धरून ते आयडेंटिफाय करून तेंचे मेरेन हे एके म्हयन्या भितर पावपाक जाय अशें टार्गेट दितला. तेतून तेजे स्वयंपूर्ण गोंयचे 1 तारखेच्यान स्टार्ट जाता. तेगेले जे GPS अधिकारी आहा ते प्रत्येक पंचायतीन वचून 3 वरां स्पेंड करतले शेनवार तेजे 1 तारखेच्यान स्टार्ट जाता. सो मच. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान परत सत्तरीक वता. कल्पेश आसा आमचे बरोबर. कल्पेश, म्हाका दिसता शुभमाची बरोबरची चर्चा तुवें आयकली. तुजी इम्प्रेशन कितें हें सगळें आयकतकीच की IITच्या बाबतींत तूं कालूय आशिल्लो थंय, आयचो जर हो सूर आयकलो की चर्चा आनी करपाक स्कोप ना सरकाराक? सारखे बरोबर सर. शुभमान सांगले ते प्रमाणे सर, आणि हांव सर काल थंय इतले टायम फूल डे थंयसर आसलो. सो आता सर एक वेगळे धोरण थंय बायलांनी सगळ्यांनी हातीन घेतलेले आसा. जरी सीएमा कडेन डिस्कशन जावन जरी तेणी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन जर तो पटोवन दिता मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ IIT, पण बायलांचे कशें आसा, बायलांची सतत 1 म्हयनो येवन जी वतान रस्त्यार बसता तेंच्या मनान खंय तरी उजो पेटलेलो आसा. आणि ते उलोवपाची सहजीक कित्याक तर सर, सकाळी सर ते घरान आपल्या रांदिना, दनपारा त्यांच्या घरान जेवण तयार जायना, तरी पण ती IIT नाका म्हणून घेवन थंयसर इतलो विरोध करता. आणि काल सर सीएमान थंयसर येवन स्टेटमेंट एक केले की सपोज जर जाय जाल्यार तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन आपण करता आणि तुमच्या नावार पासून आपण ते जमिनी करपाक रेडी आसा, तुमची घरां नावार करपाक रेडी आसा, जेणे करून फुडल्या पिळगेक तुमचे एटलिस्ट तुमची घरां नावान उरतली. सर म्हाका दिसता की सीएम IITक लागूनच ह्यो गजाली जर उलयता, हो 70 सर फाटली कितलीशीच वर्सां जाली सर इशू पेंडिंग आसा. जर स्पेशल सेशन्स घेवन देवळाची जमीन जर कुशीक काडपाक सोदता आणि IIT करपाक लागून जर गांवच्या लोकांच्या नांवार जर ती जागा करपाक सोदता जाल्यार सर ती इतली वर्सां 70ची जागा जे 70चे शेतकार भाव आमचे जे झगडटा त्यांच्या नांवार सर कित्याक जमीन जायना असो इशू सर आता खंय ना खंय तरी अशे ल्हान अशे गजाली जावपाक लागले सर. आणि त्यो गजाली जावप सहज आहा सर. लोक अशें म्हणटात की
IIT फायदो आसा गव्हर्नमेंट म्हणून सर गव्हर्नमेंट आता लोकांच्या नावार जागा करता, म्हणजेच गव्हर्नमेंट स्वतःच्या फायद्या खातीर काम करता काय गव्हर्नमेंट हो लोकांचो आणि लोकांच्या फायद्या खातीर काम करता, हो लोकांक प्रश्न पडलो आसा. ल्हानशी गजाल सांगता म्हटल्यार सर फाटल्या फावट आमी देरवडा विलेजीन गेल्ले, ते देरवड्या गांवांत सर टॉयलेट बांदपाक दिना. कित्याक तर सर गव्हर्नमेंटाची लँड म्हणटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा आपली लँड म्हणटा. जर त्या गांवांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टॉयलेटी बांदपाक दिना जाल्यार थंयसर तुमी वॉच टावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कशें बांदतात. आमी सर एग्री करतात सत्तरीचे लोक की ते आमच्या 1 and 14 बरयल्ले आसा की गव्हर्नमेंट लँड नोन एज अमके अमके त्या जाग्याचें नांव आसता. जर ती आमी मान्य करता की आमी गव्हर्नमेंट लँडार रावता, पण जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयज सर जे जितले हांगासर एक हॅरेसमेंट करता लोकांक, टावर बांदतात. आयज सर वाघेरीक जर पळोवपाक गेल्यार वाघेरीकूय टावर बांदपाचे आसा, गांवांतल्यान तांकां एनक्रोच करपाक मेळना म्हणून ते सायडीच्यान गांवांत येवपाक सोदता. म्हणून ही सर जी आसा न्ही ती लोकांची सरकारची सर म्हाका दिसता गेम कशी चलयली आसा. लोकांकडे फकाणां करता सरकार, आपल्या फायदो आसा तेन्ना लोकांच्या नांवार जमनी करता, नाल्यार तुमकां कांयच करपाक दिना. ह्यो सद्या सत्तरीन प्रश्न आसा सर. आय थिंक व्हेरी व्हेरी ट्रू. आमी सुरवात 70 वेल्यान केल्ली, आमी एंडूय सद्याक 70चेर करतात. आमची एकच उद्देश हा की ह्या विशयाचे सगळे पैलू लोकां मुखार येवचे, सो दॅट वास्तव कितें आनी खरी कितें हे तुमचे म्हऱ्या पावचे. म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.